आमच्या खातीर आसा आनी ते म्हळ्यार आमी वोट करप रायट कॅन्डिडेट श्री सावयव आल्मेदा हांच्यांनी अंजुना गांवांत जायती विकास कामां केली अशें म्हाज्या आयकुपान आसा. म्हाजे जायते मित्रय आसात अंजुनात आनी तेंच्यांनी तेंच्या बद्दल खूब अशें सांगलेलें आसा. म्हाका तरी दिसता ह्या गांवांत चड करून वेल्ल्या काडल्या आनी दुसऱ्या विलेजींनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तें म्हाका कांयच दिसना. डेव्हलपमेंट कसलें जाय? आमकां जाय डेव्हलपमेंट आमच्या लोकांक ज्या यंगस्टर्सांक जातलें कसलें डेव्हलपमेंट. आमकां खुबश्यो प्रॉमिसीस दिल्यो आमी तुमी तांकां विधानसभांत धाडले आनी आमचे जे गांव आहा हो उरलो. आतां गणेश जालो. गणेशान तुमकां खुबश्या जाणांनी पेडां धाडली. आतां थोड्यांनी तुमकां देवळांनी डोनेशनां दिली, थोड्यांनी तुमकां चर्चीनी आनी डोनेशनां दिली, थोड्यांनी तुमकां शेत लावपाक मिशिनां घातली. पूण हें सगळें आमकां जाय कितें? आमकां हें जाय जो मनीस तुमकां 5 वर्सां दिता पडलो. ज्या इलेक्शनाच्या दिसांनी ह्यो गडबड करप, लोकांक मडगप आनी ते वोट घेवप आनी 5 वर्सां ते केन्नाच दिसना. तुमी जाणा आसतले जे लोक जे कॅन्डिडेट येतात ते आमकां लोकांक फटोवपाक येतात. आमकां जाय कॅन्डिडेट कसले? जो कॅन्डिडेट तुमकां 5 years सर्वीस दितलो, जो कॅन्डिडेट ह्या लोकांक आमच्या टायम दितलो, ज्या लोकांक जे डेव्हलपमेंट जाय, जे आमचे फुडारी भुरगे जाय तांकां डेव्हलपमेंट दितलो तसलो आमकां जाय. तुमकां विचार करता जोरीतो तुमी म्हाका निवडून हाडलो आनी हांव जरूर जाणा तुमी म्हाका निवडून हाडटले. तुमच्या गांवांत हांव जेन्ना गेलो तेन्ना हांवें एक सर्वे काडली. सर्वे काडटा आसतना हांव खुबश्या लोकांशी उलयलो. लोकांनी विचारलो तुमचें कितें? लोकांनी म्हाका सांगलें डेव्हलप म्हणटा तें आमी नांवच आयकोंक ना. दुसरें आयकलें की जो आमदार आमी निवडून हाडलेलो तो ह्या गांवांत दिसीच पडोना. तो नाका वो नाका BJPच्या सरकारान आहा तेणींनी सुद्दां आमचें लक्ष धरूंक ना म्हणून. सो आमकां कितें जाय? भुरगे आमचे व्हडले कांयच सांगना. आमचे जे शोले मातशेचो लोक आहा तो मातसो मोव तेंचे विचार व्हडले चड ना. तांकां जाय बेसीक नेसेसिटी ऑफ लायफ. फर्स्ट आमच्या भुरग्यांक कामां, आमकां आमच्या भुरग्यांक नोकरी. खंय तरी आमचे पेरंट्स भुरग्यांक शिकयतात, भुरगीं खंय तरी आपणाचें इंडिपेंडंटली जातले. सरकारान आयज सुद्दां कांयच करूंक ना. ज्या सरकारान डिसिजनां घेतल्यात ते आपणाच्या काळांत तरी बसून करतात हांगा. कित्याक तेंचो विचार सेपरेटूच आहा. तेंचो विचार तुमच्या डेव्हलपमेंटाचेर ना. जेन्ना फुडें हांव गेलो म्हाका खुबशे भुरगे मेळ्ळे. सर म्हणूंक लागले आमकां इतल्या जाणांक आमी निवडून हाडले, एकल्यान भितर आमकां एक नांव करून दिवना. आमची भुरगीं खंय घेवतलीं? आमचे जे जनरेशन यूथ आसा स्पोर्ट्सान पळया खंय म्हणून वतले आमी? आमकां ह्यो ग्रावंड जाय, आमकां एक चिल्ड्रन पार्क जाय म्हणूंक लागले. आमकां हें सगळें भुरग्यांक आमच्या फ्युचर बरो जावो. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें बाबा तुमचो तो प्लेस एरिया उमेदवारीची आहा जी तुमची वेकंट प्लेस आहा, वॉट आर द पंचायत डुईंग, वॉट इज द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह डुईंग. जो आमचो खुशीचो आमदार आहा तो तुमकां कितें करता? फकत तुमकां इलेक्शनाच्या दिसांनी घेवन पळयतलो कितें? सो म्हाका दिसता की ज्या लोकांक ह्या फाटीं तिडो लोक आयज दाखयना, पंचायत मेंबर सगळे उणी आहा ते रावल्यात रायट टायमार कितें करपाक. पावर ना तांकां तेजी भंय दिसता थोड्या मेंबरांक. हांव सांगता टायम येतकच सगळे
ह्या फाटी कॅन्डिडेट जो डेव्हलपमेंट